गजाली कार्यक्रमात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमच्या बरोबर आसात रमेश घाडी. ते आमच्या सालिगांवचे. म्हाका दिसता तांची वळख गोंयचे लोककवी अशी करून दिल्यार वावगे जावचें ना. रमेश घाडी बरोबर हांव ह्या दिसांनी शेतान भोंवलो. म्हाका दिसता जगान दुसरो कवी आसचो ना जो बॉडी बिल्डर आनी कवी हे कॉम्बिनेशन फार रेर. म्हाका दिसता आनी एकटो एक व्हडलो मनीस आशिल्लो तोय बी बॉडी बिल्डर करतालो. ताचें नांव भीमसेन जोशी. भीमसेन जोशी मल्ल जावपाचें आशिल्लें, मात तो शेवटी जालो व्हडलो गायक, भारत रत्न पदवी मेळोवपी गायक. रमेश घाडी जीम चलयता. तो शेतय ओंपता, तो शेतकारूय बी. ताजे बरोबर जेन्ना साळीगांवची हांव भोंवडी मारता तेन्ना प्रत्येक 15-20 सेकंदान कोण तरी ताका हात दाखयता. तो सामको पॉप्युलर सालिगांव आमच्या. काल जेन्ना हांव शेतान ताजे बरोबर गेलो तेन्ना शेतान भोंवता आसतना ताणें म्हळें की शेतान भोंवडी मारल्या शिवाय म्हाका जायना थार. शेतान भोंवडी मारल्या शिवाय म्हाका जायना थार. आवयन म्हज्या पुरल्या दिसता हांगाच म्हजी वार. अशी ताजी वार ही शेतान पुरिल्ली आहा. तेन्ना रमेश बाब, वेलकम. तुका पयलो प्रश्न विचारता की तुजें पुस्तक हें आवय जाल्या जाणटी हें पयलें पुस्तक. गेली 14 वर्सां तूं कविता बरयता. तेन्ना इतलो वेळ कित्याक लागलो पयलें पुस्तक येवपाक? बरो प्रोडक्ट जेन्ना काडटलो जाल्यार टायम घेतलो जाल्यार मास्टर प्रोडक्ट जाता हें दिसता म्हाका. आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा, सगळ्या गोश्टींक आपलो एक टायम थरलेलो आसता, त्या शिवाय ते कशेंच जायना. आदीं म्हणटाले घडे भरतात तेन्नाच वडे येतात, घडे भरतात तेन्ना वडे येतात. हांव खूब जाणांक सांगतालो फाटल्या 2-3 वर्सांक अरे पुस्तक तुवें केन्ना भायर सरतलें म्हणल्यार 9वो म्हयनो चालू आसा. तो 9वो म्हयनो बरो डिलेड जालो. मे बी तो कोविडाक रावल्लो जावन. आतां पयलीं आमी तुज्या बालपणान या. तुजें बालपण कशें गेलें, खंयच्या शाळेन वतालो, तेन्ना तुज्यो एस्पिरेशन्स कितें आसताल्यो, ताजे बद्दल थोडोसो उलय. हांव आमच्या सरकारी प्राथमीक शाळेन गेलो साळगांव. शाळे बद्दल म्हाका खूब सारक्यो सुखद अश्यो आठवणी आसात. आमची सौदागर बाई, पावसकर बाई, आमचो पेडणेकर गुरुजी, जे कितें संस्कार जाल्यात ते म्हाका त्याच शाळेन जाले कशें दिसतात. फक्त तितून श्री गणेशात शिकोवना आमी, सगळो संस्कृतीचो श्री गणेशात थंय शिकिल्लो. तुवें म्हाका सांगिल्लें केन्ना तूं व्हडलीं व्हडलीं घरां पळयतालो तेन्ना तुका कितें दिसतालें? तुमी ल्हानशा घरान आमगेर गोरवां आसलीं, दूद पावूंक वचूंक लागलो. केन्नाय बापायक घेवन आमच्या भाडकारागेर वयतालो आनी हांव चिंत्तालो आमचें ल्हानशें घर, फाटल्यान खोपीक त्या चुट्टांक घालता आसतना मायाक सुद्दां आमकां डिफिकल्ट जाता. इतले दीस आसा जाल्यार ही व्हडली व्हडली हवेली पालाशी कशी घरां कशीं आसात. हांव बापायक विचारलें ही जाय तेंच्यांनी घरां कशीं बांदलीं. तेणी सांगलें बाबा हे गल्फाक गेल्यात, युरोपाक गेल्यात, आफ्रिकाक गेल्यात आनी थंयसून पयसो जोडून हाडला आनी तेंच्यांनी ही व्हडली व्हडली पालाशी कशी घरां बांदल्यात. पूण म्हाकाय दिसतालें एक दीस तरी बरें घर बांदतलें जाल्यार म्हाकाय एकांचें गोंया सोडून भारत सोडून भायर वयचो पडटलो. मागीर तूं केन्ना गेलो भायर आनी कसो गेलो? 1990 हांव भायर गेलो. आनी जेन्ना भायर गेलो तेन्ना म्हाका दिसूंक लागलें की भायर वचपाचें सपन हें म्हटल्यार एक पोकें सपन कशें. ना ताचे पयलीं सांग, भायर तूं कोण म्हणून गेलो? पयलीं हांव लायफ गार्ड म्हणून गेलो आनी मागीर हांव जिम इन्स्ट्रक्टर. जिम इन्स्ट्रक्टर. आनी तेन्ना पयलीं पासून बॉडी बिल्डिंगाची संवय कशी लागली? बॉडी बिल्डींग हांव 15-16व्या वर्सा स्टार्ट केलें. 17व्या वर्सा हांव सब ज्युनियर चॅम्पियन जालो. 19व्या वर्सा ज्युनियर चॅम्पियन जालो. 22व्या वर्सा स्टेट चॅम्पियन जालो. 3 फावट हांवें गोवा रिप्रेझेंट केलें. मिस्टर गोवा केन्ना मेळ्ळें? मिस्टर गोवा 1985 मेळ्ळो. 85 मेळ्ळें. ओके. सो मागीर ट्रेनर म्हणून जीम पळोवपाक गल्फाक गेलो, अबुधाबी गेलो. अबुधाबी गेलो. मागीर थंय कितें जातालें? तुवें आतां सांगलें पयलींच हांव म्हटलें की भायर वचून पयशांचें स्वप्न आसलें. पूण भायर गेलो तेन्ना म्हाका कळूंक लागलें की आमच्या गांवाचेर, आमच्या संस्कृतीचेर, आमच्या दायजाचेर म्हाजो कितलो प्रेम आसा तें. हांव म्हटल्यार खंयसर येवन पडलो हांव. म्हणजे इतलो 5वो शार गांव आसा तो गांव सोडून हांव वाळवंटान पावलो. नदर पावना थंयसर सगळो वाळवंटच.
म्हाका दिसूंक लागलं ना कितले पयशे मेळ्ळ्यार आमचो गांव सोडून येवपाची कितें वेदना आसा पळय ती वेदना ह्या पयशांनी केन्नाच भरून येवची ना. जेन्ना तूं त्या वाळवंटान आशिल्लो तेन्ना तुवें म्हाका फाटल्या फावटी सांगिल्लें की तुका ते पाकिस्तानी लोक जे लॉन मुवींग करताले आनी घोडे पळयताले थंय वचपाची संवय जाली, ती कशी जाली? एक खरें म्हाजी पयली कवितेची निर्मिती ह्या अनुभवानसूनच जाली. आमगेर घरा गोरवां आसलीं, सगळें बाळपण आमचें कोड्याचें तण काड, चारलू, शेणाचो वास हितूनच गेल्लें आनी हांव त्या शेणाच्या वासा पासून पयस पळोवंक शकतालो. मागीर जेन्ना भायर गेलो की तेन्ना दिसलें की हो वास म्हाज्या शिरांतरांनी भरलेलो आसा, त्या वासा पासून हांव पयस वचूंक शकना. आमच्या हॉटेलाच्या फाटल्यान घोड्यांचो स्टेबल आसलो आनी हॉटेला भोंवतणी व्हडलें लॉन आसलें. श्रीलंकान लॉन मुवर ते लॉन मूव करताले आनी पाकिस्तानी त्या स्टेबलान आसताले. हांव मुद्दम त्या स्टेबलान वचून बसतालो, ते लॉन कातरता त्या लॉनाचो त्या ग्रासाचो वास येत, तणाचो वास घेत रावतालो. म्हाका शिरांतरांनी म्हाज्या तो वास भरतकच म्हाका दिसतालें हांव परत गोंया पावलां कसो. आनी हांव तशें रावप हे खुबश्या म्हाज्या गोंयच्या मित्रांक रुचलें ना. पयलींच जाणा तुमी की भारतीयां बद्दल आनी पाकिस्ताना बद्दल तितलें मोग वचना. म्हणटकीर म्हाका म्हणपाक लागलें तूं कितें जालां, तुवें सुटला कितें रे, तूं त्या पाकिस्तानी वचून म्हूण बसला बी आनी तेंच्या वांगडा हें करता. मागीर हांवें म्हटलें ना, थंयसर म्हाका गेलो काय ना, म्हाका थंयसरल्या शेणाचो वास आवडटा, म्हाका त्या कातरलेल्या तणाचो वास आवडटा, म्हाका त्या मातयेचो वास आवडटा. ते म्हळ्यार मातयेचो वास आवडटा जाल्यार अशें कित्याक करना तूं, आवयक सांग मरे पत्रान थोडी माती धाड म्हणून. आनी त्या 2 शब्दांनीच म्हाज्या पयले कवितेचो जल्म जालो. म्हाका दिसता आपल्या मातयेच्या वासाच्यो कविता खूब कवींनी बरयल्यात. कितलेशे एग्जाम्पल्स दिवंक येतात. मनोहर सज्जनाची कविता आहा, मागीर सावरकराची कविता आहा, आतां ही तुजी मातयेची कविता वाच. कवितेचें नांव आसा गोंयची माती. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटीन थोडी धाड गे. फांतोडीचेर सपनांत येता शेतां आनी माड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटीन थोडी धाड गे. गोठ्या फाटलें तणा कुडें घरा म्हाका आपयता. गोठ्या फाटलें तणा कुडें घरा म्हाका आपयता. किरकिऱ्याचें मस्तें पोर न्हिदेंतल्यान जागयता. नदरे मुखार नेमान येता पंगाऱ्याचें झाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटीन थोडी धाड गे. फांतोडीचेर सपनान येता शेतां आनी माड गे. घरच्या शिरब्या हळसाण्याचें सामारें गे दिसता खायन. दांत्यार बसून पोरण्यो ओवयो तुज्या वांगडा दिसता गायन. पोरसान वचून धाडूंक म्हाका मस्का शेंगो काड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटीन थोडी धाड गे. पयशा फाटल्यान धांवपाचो हो खेळ आमी मांडलो गे. कुडी जरी आमच्यो हांगा काळजा गाबे सांडले गे. दोळ्या मुखार धांवन येता ती मस्ती आनी लाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटीन थोडी धाड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटीन थोडी धाड गे. सुंदर सुंदर सुंदर. हांव उलोवन टायम वेस्ट करचो ना. तुका रोखडीच दुसरी कविता म्हणून सांगता, ती शेत. ही आमची शेतां कशीं आसा पळय तेचें डिस्क्रिप्शन आसा. आमी खुबशे लाकी आसा. साळगांवान शेतां आसा तशीं खंयसरच नात. बरी काटकोणान आसात. तांकां वशी आसा, मेरो आसा, बांद आसा, उदक वचपाक कान आसा, खळखळणारे व्हाळ आसात आनी ह्या शेताच्या कोणूय मोगान पडूंक शकता आनी कोणूय कवी जावंक शकता. सो कविता म्हणजे शेत. गोठणीच्या व्हाळार लिंगडीचीं झाडां. गोठणीच्या व्हाळार लिंगडीचीं झाडां. केरांतल्या शेतांत चवळेचीं ताडां. व्हाळाच्या सांकवार बोडगीची पाती. खांब्याचे तारेर शेरकांची दाटी. गिरवटच्या शेतान काळंगाचे मळे. साळकांनी भरिल्लें सांगोडचें तळें. तळ्याच्या माथ्यार रेड्याचें जोत. शिरशिरें वारें दमटिल्लें वत. धुंवरिल्ल्या दंवात वळखीचो वास. घोटलाच्या हुड्यार चवरिल्ल्या काज. पोरसांतले बांयेर लाठीची धून. पेजेचो तोप घेवन धाकटूची सून. नोनिल्या एरकान पास्कुली पायण. रुमडाच्या रुखार कोगुळी गायन. शेतांतल्या मळार भांगरालो दीस. खळांतली आमली पेजेचो नीस. काल हांव रमेशा बरोबर शेतांत पासयेक गेल्लो. आमी सालिगांवच्या शिमेर पावले आनी शिमेर पावतकर रमेश म्हणूंक लागलो की ह्या शिमे वयल्यान फुडें शेतान कश्योच बिल्डिंगी जावंक दिवचो ना. रमेश हो फक्त कवी न्ही तर तो रायटर आनी फायटर. सालिगांवच्या
निसर्गाचें रक्षण करप हे ताणें आपल्या खांद्यार तो भार घेतला आनी ताजे खांदे खरोखरच ह्या कामाक स्ट्रॉंग आहात. तेन्ना हाचेर तुवें एक कविता केल्ली आहात, शेताचें कितें जालें. तेन्ना ती कविता आयकूंक खूब आवडटलें. कवितेचें नांव आसा तळें जालें सुकें. तळें जालें सुकें ह्या फाटल्यान पार्श्वभुमी सांगता. तुमकां सांगलें हांवें, जेन्ना हांव भायर आसलो तेन्ना गांवच्या मोगान तडफडूंक लागलो. आनी जेन्ना हांव गांवांत आयलो तेन्ना हें कितें पळयलें, माती घालून शेतां भरूंक लागिल्ले. शेतान कन्स्ट्रक्शनां सुरू जावपाक लागलीं. असोच एकदां हांव सुटयेर आयल्लो आनी हांवें पळयलें एका बाना वयलीं झाडां कातरल्यांत. एक तळ्यान माती भरिल्ली आसा आनी थंयसर कन्स्ट्रक्शन सुरू जाल्लें आसा. आनी पयस एक बकें बसून त्या दृश्याक पळयता. आनी म्हाका ही कविता सुचली, तळें जालें सुकें. ह्या कवितेचें गितूय जाल्लें आसा. शाणी मस्ती ह्या ऑडियो सिडीन ताचो आस्पाव केल्लो आसा. काल शेतान वयतना वाटेर मेळ्ळें बकें. काल शेतान वयतना वाटेर मेळ्ळें बकें. रडत रडत सांगूंक लागलें तळें जालें सुकें. रडत रडत सांगूंक लागलें तळें जालें सुकें. सुक्या तळ्यान नागे उरूंक एकूय जिती खरू. सुक्या तळ्यान नागे उरूंक एकूय जिती खरू. एका पांयार उबें रावन कितें तोंडान धरूं. एका पांयार उबें रावन कितें तोंडान धरूं. ओखण्या शेतान भोंवून भोंवून पोटाक लागली भूक. ओखण्या शेतान भोंवून भोंवून पोटाक लागली भूक. तळ्या बांदार नागे उरूंक एकूय जितो रूख. तळ्या बांदार नागे उरूंक एकूय जितो रूख. रुखा वयलें शिल्लें पोर खंय गेलें पळोवन. रुखा वयलें शिल्लें पोर खंय गेलें पळोवन. बेबकाचीं सान पोरां कोणें खाल्लीं तळून. बेबकाचीं सान पोरां कोणी खाल्लीं तळून. मन आतां नागे थाऱ्यार सोडून वता दीस. मन आतां नागे थाऱ्यार सोडून वता दीस. म्हज्याय दोळ्यान व्हांवलीं दुकां पळोवन बक्या भेस. म्हज्याय दोळ्यान व्हांवलीं दुकां पळोवन बक्या भेस. सुंदर. रमेश, तुज्या कवितेन तुजो आवय बापूय खूब येतात. आनी आवय बापायचो तुज्या कवितेन कितें इन्फ्लुयन्स आसा? चड करून आतां पुस्तकाचें नांवच आवय जाणटी जाल्या, आवय जाल्या जाणटी. बापायच्या परिश्रमांसून आनी बापायच्या काणयांनी आनी बापायच्या गजालींनी हांवें गोंय पळयलें, परंपरा पळयली आनी दायज पळयलें. बापूय कितें करतालो? बापूय म्हजो ड्रायव्हर आसलो. मात ड्रायव्हर आसलो मात तेणी सदांच दोन गजाली सांगल्यो. दोन गजालींची एक गजाल हांवें आयकली आनी दुसरी आयकूंक ना. एक गजाल तेणी सांगलें, बाबा म्हणालो मातृभाशा मराठी म्हणून सांगपाची आं. तेन्ना म्हाका दिसता ओपिनियन पोळच्या टायमार बी तेजे कितें तरी गैरसमज जाल्लो. मात खूब तेंपान तेणी सांगलें ना आपूण चुकलो, कोंकणीच. दुसरी गजाल तो सांगतालो, बाबा तूं कसलेंय प्रोफेशन कर, कसलोय धंदो कर, मात आपूण शेतकार म्हणून सांगपाक मात केन्नाच लजू नाका. हें आमची संस्कृती, हें आमचें दायज. गांधी आपल्या हातून बरयतालो. गांधी जेन्ना एरेस्ट जालो तेन्ना प्रोफेशन कितें जालें, शेतकार म्हणून बरयलें ताणें. आनी तेणी ड्रायव्हरकी केली 35 वर्सां. तो वन ऑफ द सिनियर ड्रायव्हर आसलो. 35 वर्सां गोवा टू बॉम्बे. गोवा टू बॉम्बे. पयलो रस्तो जेन्ना गोवा टू बॉम्बे स्टार्ट जाला पळय तेन्ना तो गोवा टू बॉम्बे वचपी. ते खुबश्यो गजाली आसताल्यो की घाट कशे कोसळटात, झाडां कशीं कोसळून पडटात. 5-5 दीस ते मदींच उरताले बी. आनी पयलीं मायनिंगाक काम केलां. तेणी मायनिंगाचें डिस्ट्रक्शन पळयल्लें. ज्या जाग्यार टायमार लोक ग्लोरिफायड करताले मायनिंगाक, त्या टायमार ताका दिसतालें ना रे बाबा अशें जायत जालें, दोंगरां सगळीं सोंपतलीं. म्हणून बापायचे खूब संस्कार आसले. चड शिकलेलो नासलो आनी तेणी म्हाका वाचनाचो नाद लायलो. तो बॉम्बेसून येताना मार्मीक हाडप, लोकसत्ता हाडप, टायम्स ऑफ इंडिया हाडप, बुक्स हाडप, गुलबकावले हाडलें, थक्सेन हाडलें. सगळे बुक्स हाडून आमचें घरच लायब्ररी जालें. घर ल्हानशें आसलें पूण घरान खूब पुस्तकां आसलीं. त्या वाचनाच्या नादानसून बरोवपाचो नाद केन्ना लागलो कळोच ना मागीर. आवय बापूय तुका पळयता सद्या? सदांच पळयतले. आवय बद्दल सांग कितें तरी. आवय आसा पळय, देवी ती. आवय म्हणीच ना. तिका कसलो स्वार्थ नासलो आपली भुरगीं व्हडलीं जावची. आनी म्हाका ती चड अटॅच आसली. एकान एक म्हाका गजाल सांगप. हांवें जेन्ना आवय जाल्या जाणटी पुस्तक काडपाचें केलें, म्हाजो फ्रेंड संजय हरमलकर ताणें मुखपुश्ट केलें. हांवें एक म्हातारीचो फोटो व्हरोन दिलो. तो म्हणपाक लागलो, फॅमिली फ्रेंड आमचो संजय हरमलकर, तो म्हणलो दुसरे म्हातारेचे कित्याक दिता, बायचोच दी मरे फोटो. आनी तिणें म्हाका सांगलें, बाबा पुताचें पुस्तकाचें लॉन्चिंग करतना सकयल्या मजल्यारूच दवर, आपणाक चडूंक जावचें ना.
पोर्ट्रेट सगळें तयारी जाली आनी 6 म्हयने आदी आई गेली. आज 7 म्हयने जाले. पळयता आसतली. खरें पळयता. ताजेर तुवें आनी एक कविता केल्या की आमी जिते आसतना जाणट्याक पळयनात, मरल्या उपरांत फोटो लायतात. तुवें तशें करूं ना, मात ती कविता म्हण मुद्दाम. कितें आसा, आमच्या गांवांत खुबशी उदरगत जाली. आमच्या गांवांत 2 पेट्रोल पंप आसात. ह्या वटेन त्या वटेन 2 पुलीस स्टेशनां पासून आसात. सुपर मार्केटां आसात. सगळें बरी उदरगत जाल्या आनी त्या उदरगतीन भर घालपाक 3 ओल्ड एज होमां आसात. आतां 3 ओल्ड एज होमाची आमी उदरगत जाली अशें म्हणूंक शकना. इनडायरेक्टली कितें दिसता की आमच्या जाणट्यांचो कॅर घेवपाक आमी खंय तरी चुकल्यात, त्या खातीर ओल्ड एज होमां जाल्यात. खुबशे लोक भायर वचपाक लागल्यात, मेट्रोनी वचपाक लागल्यात, दुसऱ्या सिटीनी भायर वचपाक आनी परदेशान वचपाक लागल्यात. व्हडलीं व्हडलीं घरां आसात आनी जाणट्यो थंयच उरल्यात. एक जाणट्याची वेदना सांगपी ही कविता आसा पळय, आवय जाल्या जाणटी. वांकड्यो तिच्यो दिमयो आतां चलतना थरथरतात. वांकड्यो तिच्यो दिमयो आतां चलतना थरथरतात. मोडिल्ल्या माकनावरी काळीज तिचें घरघरता. मोडिल्ल्या माकनावरी काळीज तिचें घरघरता. हातान दाणो वांकडे भेंड चलता ओडीत ओडीत पांय. हातान दाणो वांकडे भेंड चलता ओडीत ओडीत पांय. एकसूरपण लागला खावंक जिवीत जाला दुखाबाय. एकसूरपण लागला खावंक जिवीत जाला दुखाबाय. तिणसाणची बसून ती तोपरी माणे पळयता. तिणसाणची बसून ती तोपरी माणे पळयता. आदल्यो तुज्यो यादी काडून मोतयां ती गळयता. आदल्यो तुज्यो यादी काडून मोतयां ती गळयता. खोकलेन तिच्या घराच्यो रे हालून गेल्यात वण्टी. खोकलेन तिच्या घराच्यो रे हालून गेल्यात वण्टी. आवय जाल्या जाणटी तुजी, आवय जाल्या जाणटी. तिची निमणी 4 दिसांची ही जीण अशीच सोंपतली. तिची निमणी 4 दिसांची ही जीण अशीच सोंपतली. तरी तुकाच बरें मागून एक दीस ती मरतली. तरी तुकाच बरें मागून एक दीस ती मरतली. थंड तिचे कुडीक मागीर वेंगो तूं मारतलो. आवय म्हाका सोडून गेली दुखांय 4 काडटलो. रडत रडत तिका व्हरून मसुंडेंत पायतलो. मोठो तिचो फोटो करून पारितीचेर लायतलो. नाका कापूर उजवाती रे फोटवार तिच्या जळोंक. नाका कापूर उजवाती रे फोटवार तिच्या जळोंक. कुडीन स्वास आसतना यो रे तिका पळोवंक. कुडीन स्वास आसतना यो रे तिका पळोवंक. कोणाक जाय हे 12वे, कोणाक जाय हे 12वे ही तिर्थां ही पिंडदानां. कोणाक जाय हे 12वे ही तिर्थां ही पिंडदानां. जिवेपणी एकसूरपणां आनी मरतकच ही देवासपणां. जिवेपणी एकसूरपणां आनी मरतकच ही देवासपणां. ब्युटिफूल ब्युटिफूल. आतां आनी एक कविता म्हण तूं निमणी ती आतां अनुष्का तुजी बायल, तुवें रोमॅन्टीक कविता केल्यात, तो एक रोमॅन्टीक कविता म्हणून दाखय. आमी सदांच गल्फाक बी आसतना भायर आसतना आमी आमच्यो व्यथा सांगताले. आमी फॅमिली कडसून कितले भायर रावतात. म्हणजे सदांच रामाचे आनी सितेचे वनवास लोकांनी सांगले, मात उर्मिलाचे केन्नाच सांगले ना, जे लक्ष्मण वांगडा नासतना रावले. म्हणजे केन्नाय दिसतालें म्हाका की आमच्यो घरकान्नी ज्यो घरां आसात तांकां कितें दूख भोगता आसतलें, तेंचे कितें उमाळे फुट्टा आसतले. हेचेरसून एक कविता बरयल्ली हांवें. आदी खूब कडेन प्रेजेंट सादर बी करूंक ना. घावे विरहाचे. निसुरे रातीर तुवें येवचें म्हजे कुशीक. निसुरे रातीर तुवें येवचें म्हजे कुशीक. वेगेन तुवें घेवचें म्हाका दुखां म्हजी पुशीत. वेगेन तुवें घेवचें म्हाका दुखां म्हजी पुशीत. थरथरून कूड म्हजी दातार बसचें दांत. थरथरून कूड म्हजी दातार बसचें दांत. नितंबाक स्पर्शून वयचे तुजे खिणाल हात. नितंबाक स्पर्शून वयचे तुजे खिणाल हात. पोल्या वयलें मुमर पिकें दांतान तुवें फोडचें. पोल्या वयलें मुमर पिकें दांतान तुवें फोडचें. दाव्या तुज्या हातान म्हाका घट्ट वेंगेन ओडचें. पोल्या वयलें मुमर पिकें दांतान तुवें फोडचें. दाव्या तुज्या हातान म्हाका वेंगेन घट्ट ओडचें. उबाव तुज्या स्वासान म्हज्यो हालच्यो केंसां बटो. उबाव तुज्या स्वासान म्हज्यो हालच्यो केंसां बटो. सोदीत रावची बोटां तुजी भांगां मदल्यो वाटो. सोदीत रावची बोटां तुजी भांगां मदल्यो वाटो. कांपऱ्या सुक्या ओठांक म्हज्या ओंठ तुजे तेकचे. कांपऱ्या सुक्या ओठांक म्हज्या ओंठ तुजे तेकचे. रक्ताळिल्ल्या काळजाचे घावे म्हजे पेकचे. रक्ताळिल्ल्या काळजाचे घावे म्हजे पेकचे. ब्युटिफूल. रमेश बाब, म्हाका दिसता आमच्या साळगांवचो तूं सारको स्पेशल. आमी
साळगांवकार तुका सामके मानतात आनी म्हाकाय दिसता हांव साळगांवकार म्हणटकीर तुजो अभिमान दिसता. देव बरें करून डॉक्टर. आज प्रोग्राम सुंदर जालो. कविता ही शाश्वत सत्याचो अर्क. कवितेन खूब पावर आहा, कवितेन खूब शक्त आहा. जे दृश्य ताका जे अदृश्य ताका चड दृश्य करपाचें सामर्थ्य कवितेन आहा. आनी जेन्ना ते अदृश्याक ते चडच दृश्य करता. तुज्या कवितेंतल्यो ज्यो इमेजरीज आहात त्यो आयकतगर सगळे दोळ्या मुखार सगळे उबे रावता. थँक्यू व्हेरी मच. आज ह्या कार्यक्रमांत तूं आयलो. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करून डॉक्टर. कोरोनाच्या लॉकडावन काळान सगळ्या जगाक आधार दिवपाचें काम सगळ्या कलांनी केलां. समजा सिनेमा, नाटक, काव्य हे जर नाशिल्लें जाल्यार जग पिशें जावपाचें. रमेश घाडी आमचो साळगांवचो, ताका गोंयचो लोककवी म्हणूंक येता कारण ताज्या कवितेक गोंयच्या मातयेचो वास आसा. आज ताजें पयलें पुस्तक भायर सरता. गेलीं 14 वर्सां रमेश घाडी कविता बरयता आनी आज ताजें पयलें पुस्तक प्रकाशीत जाता. आवय म्हजी जाणटी जाल्या. म्युझियम ऑफ गोवा आमकां खूब खोशी जाता की ताज्या पुस्तकाचें वितरण म्युझियम ऑफ गोवान जाता. देव बरें करूं. डॉक्टर सुबोध केरकार बाब, तुमी खूब व्हडले दोतोर आनी त्या पेक्षा खूब व्हडले मनीस. खूब कमी लोक अशे आसतले जेंच्यांनी कलेक अशें प्रोत्साहन दिल्लें आसा. आनी ह्या कोविडाच्या काळांत असली जबाबदारी कोणूच घेवपी न्हू. तेणी खरेंच कले वयलो मोग दाखयला, मातये वयलो मोग दाखयला आनी काव्या वयलो मोग दाखयला. आनी हें आयज लोकार्पण करपाक आमकां संदी दिल्या म्युझियम ऑफ गोवान. तेचो चड उपकारी आसा. देव बरें करूं. तर आमी हें पुस्तक प्रकाशीत जालें. आवय म्हजी जाणटी जाल्या रमेश घाडी. मुद्दाम तुमी वाचचें. ह्या पुस्तकांतल्यो कविता ज्यो आसात त्या कवितेक खरोच गोंयच्या मातयेचो वास आसा.